Jesus ata orpon, Jesus ata jevon, kushal gailiat, beva mogagaya. Jesus ata orpon, Jesus ata jevon, kushal gailiat, beva mogagaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमी सान फ्रांसीस शेवेरेच्या पोरबीच्या तयारेच्या 6व्या दिसाक आसां आनी पवित्र सभा आज साम आद्रे दोन दूत हाची बरोवप समोर उमता. ह्या निमित्तान आज आमी यादनिका म्हत्वाच्या आनी आकारणीच्या गोरा खातीर मागता. ह्यो सगल्यो समारंभण्यो मनांत दवरून आयच्या नियालाक आमी विशय घेतला तो म्हणल्यार गरीब दुबल्यांचो बोरवासो जावन देवाच्या उतराक पालो दिवया. पवित्र पुस्तकान पवित्र सभेचे शिकवणेन तशेंच सांता भक्ताच्या जिवितांत आनी शिकवणेन आमी पळयता ताचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवे जालो. हो मोग आनी हुस्को पयलो आमी देवा सवे पळयता. हो ताचो मोग आनी हुस्को गरीब दुबल्या सवे देवान आपल्या पुता वरवीं वेव्हारीक आनी संपूर्णायेन करूंक दाखयलो. आज हो विशय नियालतना आमचे मिसांव आनी जबाबदारी गरीब दुबल्याक सवे नोसरुया आनी ताचो पयलो वयलो मोग आनी हुस्को दवरतली आनी तांकां बोरवांसो दितली क्रिस्तांवां जावंक ह्या मिसांत आमी कृपा मागुया. आमी आमचो हुस्को दुबळ्या सवेन गरिबां सवेन दाखोवंक चुकल्या. देवान दिल्ली देणी आमी तांचे सेवेक वापरूंक चुकल्या आनी वेगवेगळ्या आमच्या चुकी अपराधांचो उगडास करून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सर करीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडा उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून
हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो व्हड अपराध. एपासत बायकूंत सदांच सांकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाल बापा, शुभ वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्योंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मोरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावंक बोळ दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाचे सासनांक. आमेन. भाग्यवन पावलोन रामकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारची जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंतपण केला म्हूण काळजांतान सत मानशी जाल्यार
तुजें तारण जातलें. काळजांतान सत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विश्वास दवरतात तीं सगळीं कधीच लजेक सांपडची नात, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकूच. आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावाट दवरलेल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकले शिवाय ताचेर बावार्थ दवरतलीं कशीं? खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं? आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें? आनी पवित्र पुस्तक तें सांगता, बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो ताच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत, कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब जावन दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. सगळीं म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. अंतराळार देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हातांचें काम परकोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलयत आसा. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. उलोप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकूंकूच येना, तोरी शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो तालो आयकूं येता. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशाक दोत्तात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक, एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, दर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशाक धरतात
तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोकडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुवांव होड्यार झेबेदेवाचे आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शेवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. आज आमचो विशय जावन आसा गरीब दुबल्यांक बोरवासो जावन देवाच्या उतराक पाळो दिवया. तुमचे मदीं 2 चित्रां हांव दवरूंक सोदतां. 2 इमेजीस. पयलें मुर्तीकार जाका आमी स्कल्पटर म्हणटात आनी दुसरें चित्रकार पेंटर. मुर्तीकार आपल्या हातांनी हातोडी आनी चिनी घेवन एका फातराक तो आकार दिता आनी चित्रकार खाली चित्र फात भूंय रंगान तो भरता. The sculptor chisels out and the painter fills in what is empty. ही दोनूय चित्रां आमच्या मुखार कित्याक दवरल्यां काय? कित्याक जेजू पेद्रूक, आंद्रेक, सिमावाक आनी जाकोबाक तांकां आपल्या फाटल्यान मनशाक दवरता तसले खारवी जावंक आपयता. तर आज आमी मनशांक दवरता तसले खारवी जातले जाल्यार, परगोटणार जातले जाल्यार गरीब दुबळ्यांची जी बेपरवा आमी करता ती काडून भायर उडोवंक जाय. आनी गरीब दुबळ्यांचो रेस्पेत आनी मान आमच्या काळजान रिगोवंक जाय. Something that we should take out and something that we should fill in. बोर करून गरीब दुबळी जी आमची फिरगोजीन आमच्या हाताखाल काम करतात तांकां मानान आनी रेस्पेतान आमी तांचो परामर्श करूंक जाय. उदाहरण छत्तीसगड स्टेटींत आबनपूर म्हटलेल्या जाग्यार गांवांत जिवोदया हें आमचें लेप्रोसी पालोटायन फादर्सांचें थंयसर आसा. 2001 वर्साक थंयसर कॉलेज करता आसतना 3 वर्सां रावल्या उपरांत ह्या घरांत जिवोदया लेप्रोसी जी आवय बापूय जी आसली तांचे पांय आमी सलायन वॉटर सोडियम क्लोरायड घालून कांय मिनट्यो कांय जाणांचे पांय 1 वर पासून आमी दवरताले. उपरांत दोतोर डॉक्टर हेलन तांच्या पांयान वखद लावून बँडेज आमी करताले. ही तांचीं भुरगीं शेजाऱ्याक जे इस्कॉल आसा गव्हर्मेंट थंयसर तीं वेतालीं. आनी आमच्या भुरग्यांक जिवोदयाच्या भुरग्यांक हीं दुसरीं भुरगीं जीं आसात तांच्या सांगाता बांकार बसो नासलीं, तांच्या सांगाता खेळो नासलीं, उलोय नासलीं, पयसायतालीं. असलो अकमान ह्या आमच्या भुरग्यांक फावो जालो. आनी ह्या भुरग्यांनी आमच्या फादराक येवन केन्नाच म्हणोंकूय ना. कोण एकल्या भुरग्यान सांगल्या उपरांत फादर आबू ताणें एब्राहम जाका आमी म्हणटा ताणें 3 वर्सां भितर आमचेच कॅम्पसान नवें इस्कॉल सुरू केलें. आनी 18 वर्सां उपरांत आज ते इस्कॉलांत ते जाग्यार एकूच न्हय लेप्रोसी सेंटरूच न्हय आनी एकूच इस्कॉल न्हय 2 इस्कॉलां, एक स्टेट बोर्ड आनी एक CBSE आनी 6,000 वयर भुरगीं ह्या आमच्या कॅम्पसांत आसात. जी भुरग्यांक पयसायतालीं ती आतां आमचेच कॅम्पसांत परत येवन शिकतात. देखूनच गरीब दुबल्यांचो रेस्पेत काडी नाकात. भोव करून आमच्या हाताखाल आसात तांचो रिस्पेक्ट देम. आनी आमी पाद्री पासून जायते फावटी चुकल्यांत. जेजून खोड जालेल्या मनशांक वेंगयलो आनी तांकां बरी केली. सान फ्रांसीस सावेर
देवाच्या उल्याक कान दिवन गरीब दुबल्यांक तो बरवासो जालो आनी खोडकारां सांगाता काम करता आसतना ओंकलो पासून. पूण देवाच्या उतरान बोल्लोलो मनीस तांचे सांगाता काम करूंक तो लागलो. आनी फादर आबू आनी डॉक्टर हेलेनाचे सांगाता भावार्थान वाडलेलीं दोगांय मनशां आज हो बरवासो गरीब दुबल्यांक खोडकारांक तांणी दिलो. आमच्या जिविताचे नदर मारता आसतना आयची वाचपां आमकां उद्गारतात आनी उलो करतात. जेजू म्हणटा नुस्त्या धरतल्या खारव्यांक सोडून आपल्या फाटल्यान येवन मनशांक धरतले खारवी जावंक. मनशांक धरतले खारवी आमी जावंक जाय. जायते फावटी आमी आमचींच जाळां घेवन नुस्तेंच धरतात. जेजून आपयल्यार पासून आमी नुस्तेंच धरता. कसलें नुस्तें गाय? We use our free will and freedom, using our net, our body, just catching fish of I, me and myself. म्हाका जाय तसलें हांव नुस्तें धरतां. म्हजेच अस्तंगी म्हजो गोराबो जिवंक जाय. म्हाका जाय तशें म्हजें फिरगोजेन जावंक जाय. तूं सांगतलो कोणूच न्हय, तुजें काम तूं करता तसो म्हजें काम हांव करतलो. तूं सांगचो म्हाका कोणूच न्हय. असलीं नुस्तें आमी धरीत आसा. आनी असलीं नुस्त्यां धरून धरून दिसता न्हू खायत आसा. आनी असलीं नुस्त्यां खावून आमी दुयेंत पडलेलीं आसा. आनी देखूनच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आयज आमकां म्हणटा आनी उलो करता जशें आंद्रे, पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब ताणें बापायक रांपोण आनी नुस्तें धरचें सोडून दिवन ताच्या फाटल्यान गेले मनशांक धरतले खारवी जावंक. आयज आमी खारवी जावंक 3 उलो हांव करता. पयलो तो हो भौतीक गरिबी पयस करूंक. मॅटेरियल पॉवर्टी जाका आमी म्हणटा. जेजून 5 उड्यान 2 मासली घेवन तांची बुकतान मारली आनी 5,000 वयर लोक थंयसर आसलो. कांय जाण हांगासर आसात. तुमकां जेजू उलो करतलो तुमचे लागीं जाता जाल्यार गरिबांक आदार दिवंक. देवाचें उतर आयका दिसता न्हू आनी उतराक पाळो दिता आसतना गरीब दुबल्यांक तुमच्या हाता खाला आसात तांकां ल्हानसो बरवासो दियात. दुसरी गरीबसाण ती ही ओतमीक वाटेन. म्हजो ओतमीक गुरू अशें म्हणटालो बेनीस आयज संवसाराची नदर मारली जाल्यार वी ग्रो अँड ग्रो इन आवर प्रोफेशनल लायफ. वी बिकम रिचर अँड रिचर. आमी ग्रेस जायत वेता, गिन्यानान जायत वेता संवसारी वयर. पूण देवाचें उतर नाका. दोतोन शिकोवंक नाका. आनी दिसपोटी आमी दिसोंक जाय आमकां 4थी क्लासीन आसात गाय म्हणून देवाचे उतरा वयर. वो 5वे क्लासीन वो 1 क्लास फर्स्ट स्टँडर्ड. सगळीं गिन्यान संवसाराची आमकां आसा आनी बोललेली आनी आमी वी आर ऑल प्रोफेशनल्स. पूण देवाच्या उतरा वयर कितली सवकास आमी. आनी ओतमीक वाटेनी आमची गरीबसाण उलयतली कशी आमी भावार्थान वाडोनात जाल्यार. आनी देखून पावल पयले वाचपान जें आमी आयकलां तें म्हणटा भावार्थ दवरतली कशी जेजूची खबर ताणी आयकूंक ना जाल्यार. आनी संदेश परगटपी ना जाल्यार ती कशी आयकतली. आनी कशी आयकतली जाका कोणाकूच धाडूंक ना जाल्यार. तर आज देवाचें उतर परगटूंक लॉजें नाका दिसता न्हू. आयज आमी जावन आसा परगटणार फ्रांसीस शावेरा भाशेन संवसाराक जो देवाच्या उतरान बोललो मनीस गोवा, मलेशिया, जपान दुसऱ्या गांवांनी तो भोंवलो. आज आमी जे जाग्यार आमी काम करता देवाचें उतर आमी उलोवंकूच जाय. आमी भियेता लॉसता कित्याक म्हाका पडलां. आनी असली ओतमी गरीबसाणेन आमी वाडोवत आसा ही पयसावंक जाय. आनी तिसरी गरीबसाण शर्मा कोबार करचे आदी तुमचे मुखार दवरता ती ही बेजान भावणांनी आनी मोनांनी आमी गरीब जाल्लीं आसात. आमचे भुरग्यांक जायते फावटी इस्कॉलान इगोर्जेन आमी किकोत कोत्ता डांबो बोंडे शिकोनान पिसाट हे भुरगे. जाणात तुमी
न्यूरो डायवर्जन बिहेवियर्स म्हणलेले जे आसा, न्यूरो डेव्हलपमेंटल डिजॉर्डर्स ताका आमी म्हणटा. IQ तांचो सारको आसना. ADHD, एटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, ऑटिझम जे भुरगे सांगता हांवें 7 वर्सां काम केलीं. डिस्लेक्सिया, स्लो लर्नर्स तांकां आमी म्हणटा, आनी डिस्कॅल्कुलिया असले टीक डिजॉर्डर आनी जायते सोबे माजार न्यूरो डायवर्जन बिहेवियर आसात, मनाची आनी भावनां. भोव करून ऑटिस्टीक भुरगीं आसात, तांकां उलोवंक गमना, कितें सांगूंक जाय पळय तें. आनी आमच्या हातून मदेकूच आसत एडल्ट ऑटिस्टीक भुरगीं वाडलेलीं पासून आमी जायते फावटी कितेंय वयर सकयल जालें म्हणटच नाका, फाल्यां पोवचें, उलोवंक येना, डिस्कशन करूंक जाय, करूंकूच जाय. असले बिहेवियर आमचे मदें वाडलेल्या सांगात आसा. ऑटिस्टीक बिहेवियर बिकॉज वी लॅक टू कम्युनिकेट. सेमनस ऑटिस्टीक बिहेवियर. तेच मोचे, तीच कपडां 12 वर्सां जालीं तीच घालतात. घालिना जाल्यार घरान शिवोर आमी करता, शेवटून मारता, तीच प्लेट म्हाका मेळना, म्हाका इगोर्जेन तेच कपडे जाय, तेच बॅग जाय, तेच पेन जाय, तेच चेर म्हाका जाय. सेमनस तें तर ना. आमी इगोर्जेन घरान आनी कचेरीन काम करता थंयसर कितलो इदवास आमी करिना. असली बिहेवियर गरीबसाणीची ती, मनाची ती, भावनाची आनी चिंतनाची. शर्मा सोपयता आसतना दिसतानो 2 चित्रां दवरलीं, मुर्तीकार आनी चित्रकार. कांय आमी आयज ही बेपरवा करची दुबळ्या सांगाता ती पयस करूंक आनी कितें घालूंक जाय, भौतीक गरिबी पयस करूंक, ओत्मीक वाटेन ही गरीबसाण जी आसा ती पयस करूंक. आनी ह्या भुरग्यांक आनी वाडलेल्यांक तरूय बेजाची, भावनाची आनी मनाची जी गरीबसाणेन आमी जियेता ती पयस करूंक एकामेकाक सांगात दिवंक बागेन फ्रांसीस सावेराचो आदार आमकां मागून घेवया. आमेन. उबी रावून आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत म्हणटान देवाक, सोर पोदिदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर सांबाळलो, आंकवार मारिताय सल्मलो, पोंच प्लाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पोदेदार देव बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मसुबी करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबी, भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. वेगवेगळ्यो आमच्यो गोरसो दोनया देवाक आमी उबारुया. म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसलो खारवी कोत्तलो. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी दिसाच्या दिसा जेजूचो ताळो आयकूंक, ताजो नीस पाटलाव करूंक आनी ह्या वरवीं जायत्यांनी भोव करून गरीब दोळबल्यांक बोरवांसो दिवंक जेजूशी हाडूंक बापाचो आदार मागुया. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो. आमच्या सरकारी राजकारणी आनी समाजीक फुडारांनी सगल्यांचे भोव करून गरीब दुबळ्यांची एक सारकी सेवा करूंक जसो देव उदार तशेंच ताणें उदार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया.
ताजेर विस्वास दवरल्या शिवाय ताका उलो मात्तली कशी. आमी सगल्यांनी देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरून एकामेकाचो भोव गरीब दुर्बळांच्या आदाराक पावूंक बापाची कृपा मागुया. आमी रोखडीं जाळां ओडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताज्या फाटल्यान गेले. देव आपयता तेन्ना सगलें सांडून येदनिकी आनी म्हत्वाची भाव भयणी जावंक आमच्या भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी वय म्हणूंक बापाचो आदार मागुया. भोव दयाल आनी मोगाल बापा, ही आमची मागणी आनी आमच्या काळजांनी आसलेले आवंडे आमी तुका उबारता. त्याच तुज्या पुता शेजूचे नवी. आमेन. Chikori bokti takana kaboli dana sai pelachi doya priti mogal bapa manutuge mogan kili ibetoni mogal bapa manutuge mogan kili Bapak mana bangarupe Sai priti mogwaroy nono Takkan ang kapoy siya iban Sai dublato kelo usko Mogal bapa manuntuge Mogan kili ibetoni Mogal bapa manuntuge mogan kili betoni. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परिदार देव बापाक मान दादोसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयस देवा सरीसपूर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, बागयोंत आंद्रेच्या पोळबे दिसा तुका भेटोवंक त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पोदवेन बदल्लोली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या संगता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण बागयोन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit.
खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित कर म्हूण आमी मागता. साव ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलीं. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी तूं जीवन पोनावोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंदारा आमची सोडवोन कोर. बापा, जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रतिमेचेर वस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे स्थागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत आंद्रे, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमी सगळीं बापाची मोगाल भुरगीं आनी आमचो हुस्को एकामेका सोबीं ओदीक करून दुबळ्यांक सोबीं गोरजेक आकांताक सांपडलेल्या सोबीं आमी हे आमचें आपोवणी दर दिसाक पाडूंक
जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आशिर्वाद एकामेकाक मागुया. म्हणून आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस, आनी आमकां ताणणीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान वत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयता सासनाचे सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान सोम्याची शांती वांटुया. जेजूची शांती तुमकां. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो शिशू सगले वेळार दुबळ्या सुवी उस्को दाखयतालो. ही ती देवाची शेळी, ताचे जेवणाक आपयल्यांत ती सगली आमी सुबाकी. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणेंच कुमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of the members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to the both sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Sundianam kavato, Doricus curami saliam, Gesù ci curami sogli, Gesù mosto kami sangue, Ekal sundianam kavato, Doricus curami saliam, Gesù ci curami sogli, Gesù mosto kami sangue, e cuspimon soglia kaka, Gesù vata pleroko, e kashivanam kaborta, priti mogan kalsa zota, e cuspimon soglia kaka, Gesù vata pleroko, e kashivanam kaborta, priti mogan kalsa zota, e kutsublisami palzo, mogautes Gesù ndila, e kutsadniam kalgelia, आपल्या स्मोगान सगळ्यांक वेगो
Écoute, des amis palso, moga des Jésus dila. Écoute, sadniam kakelia, aplias mogan soglia vigo. Écoute, spivon soglia kaka, Jésus va t'appeler au go. Eka jivanam kaborda, priti mogan kalsa zuta. Écoute, spivon soglia kaka, Jésus va t'appeler au go. Eka jivanam kaborda, priti mogan kalsa zuta. Écoute, bawat amच्या मौनान, écoute, विश्वास आमच्या काळजान. Écoute, sacha आमचे जिणे, कशे सासून पावत पोगले. Écoute, bawat आमच्या मौनान, écoute, विश्वास आमच्या काळजान. Écoute, sacha आमचे जिणे, कशे सासून पावत पोगले. Écoute, spivon soglia kaka, Jésus va t'appeler au go. Eka jivanam kaborda, priti mogan kalsa zuta. Écoute, spivon soglia kaka, Jésus va t'appeler au go. Eka jivanam kaborda, priti mogan kalsa zuta. Écoute, skorantam kabiran, Baba Jacob amche tikan. Jésus vangra mi sogli, Baba vengeni tikani. Écoute, skorantam kabiran, Baba Jacob amche tikan. Jésus vangra mi sogli, Baba vengeni tikali. Écoute, spivon soglia kaka, Jésus va t'appeler au go. Eka jivanam kaborda, priti mogan kalsa zuta. Écoute, spivon soglia kaka, Jésus va t'appeler au go. Eka jivanam kaborda, priti mogan kalsa zuta. Eka suntianam kavato, tore kuskura mizalia. Jésus chikura mi sogli, Jésus mosto kami sabe. Eka suntianam kavato, tore kuskura mizalia. Jésus chikura mi sogli, Jésus mosto kami sabe. आमचे दोळे दापोवया आनी वोगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूचें आसणें अणभवुया आनी ताका आमी दिन वाचुया. प्रार्थुया.
सर्गीच्या बापा भाग्यवंत दोर्मदूतांच्या हातांतले आमकां पावलोलें जेजूच्या खुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सगलीं बसुया. आयची मिसाची बॅट समोर ओंबलोल्या पाद्री जोकी फेर्नांडीस आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या पाद्री बेनीस गोमीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपाक उत्तोल्यांक आमी दिनवासता. कांय कळोवण्यो. भाग्योन आंद्रेची परब कायद्यान 30 तारखेर, पूण फाल्यां आद्वेंताचो पयलो आयतार देखून खेरीत कारणांक लागून ती आयज आमी समोर ओंपता. आयज सा फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5, 6:15 इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सा फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची भोसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. आयज 12:15 मराठी भाशेन मीस आसतलें. फाल्यां हे भाशेन मिसां आसतलीं. 9:45 AM कॅनन्स मास. 11 तामील भाशेन मीस आसतलें. 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. 2 सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणींक हिंदी भाशेन मीस आसतलें. 5 दिव्यांग पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतलें. ह्या मिसा भेटेन भोगटीपणी भाग घेतलोल्या तशेंच हें वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन जाणट्या पासत आमी मागतल्या. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पोदेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतेन दुबळ्यांचो हुस्को धरून तांकां सेवा दिवंक हांव तुमकां धाडटां. सा फ्रांसीस शावेराक मागणें. सा फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francisco verá
कांय कॉलोन्यो फुलां भेटोवंक वो फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटरची डेस्कार वो कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या ह्या तियात्र